मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज दिवं दी म्हणून हांव मागतां. देव बरें करूं. आमचे मोदें आसात मानादीक बाप रुडॉल्फ डिसोजा, नांवार्थीक प्रसंगदार आनी तशेंच नांवार्थीक आत्मीक बरयणार मानादीक बाप कार्मेलीत ओर्देचे कोडयाळचे मोड्यांतार तांचो गांव. ते आतां प्रस्तुत मुंबय आसच्या मीरा रोडार आसच्या सांजुजेच्या इर्गजेंत विगार जावन 7 वर्सांतावन वावर करन आसात. आमच्या आपोण्याक तांणी व्हरत्या उमेदीन तांचो पाठिंबो दिवन ही रेतीर हांगासर आमी समेस्तांनी आयकून देवाचें उतर आयकून आमकां आमच्या अंतस्करणाची तशेंच आमच्या आत्मीक जिणयेचे नवसरणी करूंक कुमक करूंक ते तयार जावन हांगासर आयल्यात. मानादीक बापांनी सोडून 15 आत्मीक बूक बरयल्यात आनी तशेंच 200च्यानी चड स्पिरिच्युअल आर्टिकल्सां बरयल्यात. हे सर्व आमी पळयतना आमकां कळटा खंडीत जावन मानादीक बाप एक देवोत भाग्यवंत पाद्र्याक जावन आसात आनी तांच्या स्पिरिच्युअल लायफ आत्मीक जिणे मारिफात आमचे ते नवसरणी हाडूंक ते खंडीत जावन वावट करनासत. सबार दिसांतान उपास आनी त्याग आनी तशेंच मागण्यांत तांणी तांची जिणी करसिल्या आनी ते हांगासर आसात देवाचें उतर म्हण आमकां समेस्तांक बरें लाभुंचे खातीर आनी आमकां जेजू लागीं हाडचे खातीर इर्गज पाद्रापांच्या नांवी आनी समेस्त तुमच्या नांवी हांव तांकां एक मोगाचो येवकार आतां हांव पाठयतां. हातूंत ताळे पिटून देव बरें करूं. फादर आल्बर्ट आनी आमी सांगाता मेळोन जायत्या म्हयन्यांत हांव ही तयारी करनासा. आमी पयलें आराम करच्या पयलें देवाक ओगळसी हांगी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. महिमा तुका सोमया, अर्गां तुका सोमया, ओगळाप तुका सोमया, महिमा तुका सोमया, अर्गां तुका सोमया. हे आमच्या काळजांत, हे आमच्या कुटुंबांत, हे आमच्या मोतींत, हे आमच्या काळजांत. महिमा तुका सोमया, वाकणी तुका सोमया, अर्गां तुका सोमया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. भाव भयणीनो, हांव तुमच्या भावा बरी आयला, एका इश्टा बरी आयला, पोडपण उलोवंक येवंक ना. संप्या शेळये बरी, संप्या मनशा बरी. फादर आल्बर्टान व्हडलें व्हडलें सांगलें तें म्हाका कितेंच लागना. कित्याक म्हण सांगल्यार जर तर आज हांव तुमचे हुजीर रावला ही रेतीर प्रगट करूंक, ही रेतीर मुखांतर तुमकां इल्लो उजवाड आनी संतोष दिवंक देवाच्या प्रेरणाका लायला हांव. म्हज्या तालंता वरवीं न्ही, म्हज्या आशे वरवीं न्ही, म्हाका कितें गी बगलें. आज हांव मागण्या सालांत आमच्या चापलांत मागता आसतना एक शब्द म्हज्या कानांत पडलो, भावा कांय भिये नाका. हो माणसो लोक भोवूच सादो आनी बळो, तांकां व्हडलें व्हडलें सांगूंक वचनाका, संप्या रितीन सांग. तांकां काळजाक लागचें तसलें सांग. तांच्या जिवितांत इल्लो उजवाड दिवंक तूं हांगासर आयलाय. व्हडलें उलोवंक वचनाका, व्हडपण उलयनाका. मगर भाव भयणीनो, हांव हांगासर आयला तुमकां तुमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा मुखांतर कांय थोडें कितेंय घरा व्हरोंक तुमकां आज फाल्यां परवां 5 दिसांनी जें कितें मेळटा देवाच्या उतरा प्रकार तें तुमच्या जिवितांत इल्लो संतोष, चड संतोष, चड समाधान, चड मोग, तृप्तिकाय हाडली तर हांव चिंता हांव आयिल्लें मिसांव सार्थक जालें. म्हजे वरवीं न्ही, देवा वरवीं आनी पवित्र आत्म्या वरवीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. व्हडा ताळ्यान देवाक अर्गां दिवया आमी. होगळाप तुका सोमया, महिमा तुका सोमया, महिमा तुका सोमया, अर्गां तुका सोमया, अर्गां तुका सोमया. कित्याक अर्गां, कित्याक महिमा, कित्याक आमी हालेलुया म्हणटा, कित्याक प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. जायतो लोक गेल्या त्या वर्सा इतल्या वेळार आसलो, आजून ना. म्हज्या सफिरगजेंत लागीं लागीं 9 वोद मरणां जालीं गेल्या त्या वर्सा.
जायते जण ते आयिल्ले म्हाका भेटिल्ले आनी म्हणाले फादर येवच्या वर्स म्हाका पळोवंक मेळटा की ना आंगी. हांवें तांकां आपणले, तेल आयले, कुमगार दिलो, कुमसार केले. आज ते ना आमच्यात मध्ये. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उद्देश रेतीरेचो. रेतीरेचो उद्देश, रेतीरेचो मुख्य अंश हांवें विंचलो. म्हाका देवान असो हो अंश दिलो, वच आनी तांच्या जिवितांत चड जिवीत दी. हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक, बरोन ओमतेवचें जिवीत. जेजून कितें सांगलें? बरोन ओमतेवचें जिवीत. जुवांच्या वांजेलांतल्या 10व्या अवस्वारांतल्या 10व्या वाक्यान ओमतोन बरोन ओमतोवचें जिवीत. आतां हांव म्हणूंक पुरो, तुमी थोडी म्हणूंक पुरो, हांगासर भुरगीं आसात, तरणाटे आसात, म्हणटात फादर म्हज्या जिवितांत हांव म्हज्या जिवितांत बरोन ओम जाता. जिवीत म्हाका कांय पिडा ना, म्हाका कांय खंत ना, म्हाका कांय बेजार जायना. म्हज्या जिवितांत समाधान आसा, ग्रेस्तकाय आसा, सवाय आसा. जिवीत म्हळ्यार कितें हांव सांगता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अणु जिवीत आसा. अणु जिवीत. मिनरल लायफ. मिनरल लायफ. कसले मिनरल लायफ? आमी मिनरल उदक पियेता मग. तातूंत जीव आसा की ना? तातूंत जीव आसा की ना? अणु जिवीत म्हणटात ताका. पात्रांत जीव आसा की ना? पात्रांत जीव आसा. कागदांत जीव आसा. बांकांत जीव आसा. अणु जिवीत म्हूण सांगल्यार रे लायफ ऑफ एटम. ते स्प्लिट केल्यार तांचो पावर आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार सगळ्या संवसारांत हर एका कणांत, हर एका पात्रांत, हर एका संगतीन देवाचें जिवीत आसा. हाका म्हणटात अणु जिवीत. ताच्या उपरांत जिवीत झाडांचें जिवीत. झाडांचें जिवीत कशें जिवीत जाता? अणु जिवीत, अणु वोण झाडां जियेतात. झाडांचें जिवीत आनी ताच्या उपरांतलें जिवीत कसलें सांगा पळया. मन जातीचें जिवीत. मनशाचें न्ही, मन जातीचें जिवीत. अणु जिवीत, झाडांचें जिवीत, मन जातीचें जिवीत. मन जाती कशें जिवीत सांगात पळया. तण, रोखाचे पाले आनी थोड्या मन जातींक कावंट जियेतात वय मग. थोडी मन जाती मनशांक घेतात. मन जातीचें जिवीत आनी उपरांतलें जिवीत कसलें? मनशाचें जिवीत. मणी सकडा खाता. मणी सकडा खाता आनी जियेता वय मग. मन जातींक खाता, झाडांक खाता, मिनरल उदक पियेता, असली प्रकृती देसवाड कर तो जियेता. मनशाचें जिवीत वय मग. उपरांतलें जिवीत घालें जालें गी. उपरांतलें जिवीत दैवीक जिवीत, देवाचें जिवीत. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही जाणात हांवें सांगाचें म्हण गरज ना. तुम्ही तकलेचे मनीस, तुमचे थंय जाणवाय जायती आसा. हे जिवीत देवान आमकां दिलां. अणु जिविता बरी जिवंक न्हय, झाडां जिविता बरी जिवंक न्हय, मन जाती बरी जिवंक न्हय, मनशा बरी जिवंक न्हय. आमकां देवान आपयला बरोन ओमतोवचें जिवीत दिवंक हांव आयलां. बरोन ओमतोवचें जिवीत म्हूण सांगल्यार मगाळ भाव भयणीनो, देवाचें जिवीत. देवाचें जिवीत. तुज्या जिवितांत आसा देवाचें जिवीत? आसाय? आसाय? पैसे आसा, ग्रेस्तकाय आसा, सबाय आसा, बोळ आसा, त्राण आसा, नांव आसा, सगळें आसा. देवाचें जिवीत आसा? बारी उणी जबाब दितात तुमी. आसा? आसा देवाचें जिवीत? तुमचे थंय देवाचें जिवीत भरपूर आसा. हें हांव तुमकां वळखीचें कर नाकयता. तें देवाचें जिवीत कशें तुमच्या जिवितांत आसा म्हूण नाकयता मगाळ भाव भयणीनो. दुबळ्याक पळयतना तुमकां बेजाराय जाता पळय. पिडेसा पळयतना बेजाराय जाता. खंतींत आसल्ल्यांक तुमकां थोडे शब्द बरे उलोवंक ती खंत उणी करूंक तुमकां आशा आसा. देवाचें जिवीत जेतून तितलेंच केलें, कालें केलें. अजापां गेली, लोकांक आपडले, बरें जिवीत दिलें तांकां. Abundance, life in abundance. I have come to give life, life in abundance, and therefore we all of us are called to give life, life in abundance, not the life the human beings live. मनशान जिवंचें जिवीत न्हय, बगर आमकां आपयलां देवाचें जिवीत जियोंक. देवाचें जिवीत, शांत समाधानाचें जिवीत, तृप्तिकायेचें जिवीत. तृप्तिकायेचें जिवीत. त्या देखून मगाळ भाव भयणीनो,
आम्ही आज रेतीर कर बाई सरला रेतीर ऐकायला शब्द रेतीर वय रेतीर म्हळ्यार काय जालें सांगा म्हळ्यार रेतीर म्हळ्यार काय जालें रेतीर म्हळ्यार कितें सांगा म्हळ्यार शब्द येता रेतीर म्हूण सांगले रेतिरारे लॅटिनांत रेतिरारे रेतिरारे म्हूण सांगल्यार हांव हितून पावलां हांव इल्ले फाटी येता रेतिरारे रेतिरारे त्या शब्दात हांव न्हू रेतीर आयले आमकां रेतीर तुमी आयकल्या मुंबयच्या गांवांत आनी बेंगलोरच्या गांवांत तुमी गेल्यार रजेर गेल्यार थंयसर रिट्रीट हाऊस म्हणून आसा वय मग रिट्रीट हाऊस फकत देवाच्या उतराक मात्र न्ही रेतीरेक मात्र न्ही आता तांणी सोदून काडला कोणे व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी रिट्रीट रिसॉर्ट कित्याक आय वॉन्ट टू रिट्रीट माय सेल्फ फ्रॉम माय बिझी लायफ सो दॅट आय हॅव लिटल टाइम टू थिंक अबाउट माय सेल्फ म्हजे विशयी हांव चिंता हांव कसो जियेता तुम्ही वर्सा गेपटी मेडिकल चेकअप करतात गी करतात गरजेचे एकलो पाद्र्या आमचो पाद्र्या म्हणटालो म्हाका मेडिकल चेकअप वचोंक नाका कित्याक म्हण सांगला जर तर डाक्टराक कसली पिडा मेळ्ळी मागीर म्हाका खंयचीन हांव वेग्गी मरतलो कसली पिडा डायबिटीस जालें लिव्हर इल्लेशें डॅमेज जालें किडनी किल्लो मार जालो त्या देखून म्हाका डाक्टरा कडेन वचोंकूच नाका म्हणालो 45 वर्सांचो 7 वर्सांनी पुक्क मेलो एक दीस आमचो तो पाद्र्या काल्याक मेलो आमकां गुत्त ना मरण पावलो मेडिकल चेकअप ना ताका कळीत नासलें कसली पिडा आसली म्हणून मरण पावलो तो आमी मेडिकल चेकअप येता ब्लड चेकअप करता कोलेस्ट्रॉल चेकअप करता हार्ट चेकअप करता ती एका तरेची रितीर रिट्रीट तुमच्या कडेन कार आहात मग कार आहात थोड्या कडेन कार आहात मग आता आमच्या टाटान एक बारी सवायचें कार काडला 1 लाखाचें आनी मुखार कशें येचें गे आबा आनी मुखार कार काडून चलोन येचें गे म्हूण चिंता आमच्या मार्गांनी 1 लाखाचें कार काडली ती 6 वाजता पळय मग म्हळ्यार कार गॅरेजीक व्हरता आमी रिपेर करता तेल घालता टायराचें वारें आसा घेवन पळयता मिशिनान ऑयल आसा घेवन पळयता कारी रेतीर करता आमकां रेतीर गरजेची तर आज तावन आमी थोडो वेळ आमची सुकूड आमचो आत्मो आमचें ध्यान सगळें आमी गॅरेजीक व्हरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कित्याक देवान म्हाका आपयलां तुका आपयलां हांव भावा बरी आयलां तुमचे उजेर एक शब्द उलोवंक तुमचे तावन एक शब्द हांवें स्विकार करूंक म्हजे तावन एक शब्द देवान दिल्लो शब्द पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्लो शब्द म्हजोच न्ही जायते तयार जायला हांव पुरो पूण प्रेरीत केल्लो शब्द हांव तुमकां उलयतां तुमच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक तर आतां आमी आराम करया आज पयलो विशय आज आमी पळयतले हांव देव कोण म्हाका देव म्हळ्यार कोण शब्द देव म्हणलो शब्द खंय जावन येता सांगा पळया देव म्हणलो शब्द खंय जावन येता सांगा पळया तुम्ही म्हणटा देवा म्हाका राख माय गॉड व्हॉट इज हॅपनिंग एक्सिडेंट जाले ओ माय गॉड आय कांट सी दॅट खंय जावन आयलो देवाचो शब्द देव म्हळ्यार खंय जावन आयलो लॅटीन शब्दांत आयलो देवूस आनी थंय जावन आमकां कोंकणीक देव म्हण जालें कन्नडांत देवा म्हण सांगलें कन्नडांत देवरू म्हण सांगलें देवा देवूस तर देव म्हळ्यार कोण पळोवया गे आमी थोडी बायबलांतली वाक्यां पळया गे पळोवया गे सोदून काडया गे देव कोण म्हणून मागीर आमी कोण म्हणून सोदून काडया पयलें वाक्य आमी वाचता पयलें वाक्य एक्सोडस निर्गमन पुस्तकांतलें अवस्वर 3:13-15 वाच आमी सोदून काडया देव आमच्या जिवितांत कोण गे म्हणून देव केदो व्हडलो महान वाच निर्गमन पुस्तकांतले 3रो अध्याय 13 वळींतावन 15वी वळ मोइजेन देवाक म्हळें बरें हांव इस्रायलिता तशी वचोन ताका अशें सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला तुमच्या पुर्वजांच्या देवान तुमचे सर्चीन म्हाका धाडला आमचे पुर्वज आमचे सगळे पुर्वज इस्रायलीतगार
पुर्वजांच्या देवान म्हण सांगल्यार देव केदळातावन देवान केदळातावन आराम केल्ले पुर्वजांचो देव. बाबा भावीनो, चरित्र पळयली तर तुम्ही सगळ्या संवसाराची चरित्र, हो संवसार 5 मिलियन वर्सां पयलें तावन आसा गय. आणि ह्या संवसाराचेर मनीस आयिल्लो 1 मिलियन वर्सां पयले. आता आमच्या सोडवणीचे चरित्र कितल्या वर्सां तावन आसा सांगा पळया. सोडवणीचे चरित्र, द हिस्ट्री ऑफ सल्वेशन 7,000, 6,000, 7,000. पूण मनीस आयिल्लो ह्या संवसारांत 1 मिलियन वर्सां पयले. एक नंबर घालून ताका 100 शून्य कुडसूंक जाय. 6 zeros. 1 million years ago man appeared on this planet. पुर्वजांचो देव. वास मुखार. पूण ती म्हाका विचारताली ताचें नांव कितें? ताचें नांव काले, देवाचें नांव काले. पळया, आता आमी देव म्हणटा, तूं देव म्हणटाय, हांव देव म्हणटा, थोडे गॉड म्हणटात, जर्मनीन गॉट म्हणटात, देवर म्हणटात, सोमी म्हणटा आमी, सोम्या देवा म्हणटा आमी. ताचें नांव काले. देव असं सांगता आपणाचें नांव. तुम्ही आता म्हाका वाटेर विचारल्या, फादर तुम्ही आयल्यात, म्हाका नांव उडासना, काले नांव तुमचें? बोर्डार घाला पण म्हाका उडासना. रुडॉल्फ. रुडॉल्फ, वय 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 वय, सिल्लो उडास उडताला फादर, वय. आता सांग. तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू? देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, जो हांव आसा तोच हांव. केदळांतल्यान हांव आसा. देव म्हणना जो हांव आसुल्लो तोच हांव म्हणून. जो आसा तोच हांव. आय एम हू आय एम. गॉड डज नॉट हॅव फ्युचर. गॉड डज नॉट हॅव पास्ट. गॉड हॅज ओनली प्रेझेंट. प्रेझेंट. हांव तोच हांव. आय एम हू आय एम. आर यू हू आर यू? तूं तुमचं गी. तूं तुमचं गी. फाल्यां आमी देवाचें जिवीत आमचें थंय आसा. आता तुका विचारता, तूं तुमचं गी? ना फादर, पोरूं बरें आसलें हांव कांय बरें ना. पोरूं बरें आसलें हांव कांय बरें ना. आनी येवन चर्चा कशें गी? हांव पोरूं आसलें बरी ना. पोरूं आसलें बरी ना. पोरूं म्हणजे केस काळेत आहले. ह्या वर्सा धवे जावंक सुरू जाल्यात. हांव इल्ली पोरणी जालें, हांव इल्लो पोरनो जाला. म्हणजे केस भरना आहले, आतां इल्ले उणे जाल्यात माथ्यार. वी ऑलवेज आयडेंटिफाय आवरसेल्व्स विथ द सिच्युएशन. आणि आमी फाटलें चिंताव, मुखलें चिंताव, आनी एट प्रेझेंट आमी नाव. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आर यू इन द प्रेझेंट? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमी प्रेझेंट नाव. पळया तुम्ही हांगासर आसात. कितली जाणां 100% 100% म्हाका आयकतात म्हणून सांगूंक जायना म्हाका. थोडी काही येदोळ आता पाद्र्या 9:45 मुख दिता. ताच्या उपरांत खंय येचें, कालें करचें, फाल्यां कालें करचें, परवां कालें करचें. वी आर ऑलवेज इन द फ्युचर. गॉड इज ऑलवेज इन द प्रेझेंट. वाच पळय तें परत्यान वाची वाच. हांव. देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसा तोच हांव. जो हांव आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसा, हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. जो हांव आसा हांवें तुमकां तुमचे कडच्यान धाडला. देवान धाडला कित्याक? कित्याक धाडलें मोइजेक? इस्रायलितांक सुटका धाडूंक. भाव भयणीनो, रेतीर देवाच्या नांवा खाल रेतीर करची म्हूण सांगल्यार आमकां आमीच सुटोवन घेवचें. खंय तावन सुटोवन घेवचें? आमच्या गुलामपणांतलें. गुलामपणांतलें. हें गुलामपण कशें आसा आमच्या जिवितांत? जायतें गुलामपण आसा. थिंकींग अँड थिंकींग अँड थिंकींग. पळय, एक्सपर्ट सांगतात, हांवें थोडी स्टडी केली, एक्सपर्ट सांगतात, मनशाच्या जिवितांत हर एका दिसा 50,000 चिंतना येतात गे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. 50,000 चिंतना उठले जावन न्हिदोंक येता म्हणसर. थोडी न्हिदेंती चिंतात. न्हिदेंती चिंतात. 50,000 चिंतना. म्हाका भाव भयणीनो पळया, 50,000 चिंतना. आणि ते म्हणटात 50,000 चिंतना पैकी 40 आणि 5,000 चिंतना तुका गरजेक पडनातली. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांगा बसून तुम्ही चिंतात, घरा बसून चिंतात, कुजनान बसून चिंतात. कित्याक सगळी चिंतना फाटल्या जिणयेची आणि मुखल्या जिणयेची, फाटल्या जिणयेची, मुखल्या जिणयेची. कुजनात आसून मांस कातरतना, कोंबी कातरतना, रांदे कातरतना, फाटलें चिंतलें, मुखलें चिंतलें, बोटच कातरलें.
प्रेझेंट नाही तो वॉट का तरलाय हू हू म्हणताना प्रेझेंट आयलोय तो हू म्हणताना प्रेझेंट आयलो रगत देवलंय होय मग वी आर नॉट इन द प्रेझेंट ऍक्सिडेंट जातात मनीस मरतात वी आर नॉट इन द प्रेझेंट गॉड इज कॉलिंग अस टू बी इन द प्रेझेंट मोमेंट मग बाबा तुमका आता बसल्याकडे काही खंत नाही बेजार आहे असा आहे पहिले सांगा पडे आता बसल्याकडे खंत नाही बेजार आहे असा आहे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आता असं आहे खंत नाही बेजार आहे ना तू पाठी गेल्यार कंतानी बेजार आहे मुखार गेल्यार कंतानी बेजार आहे पाठी गेल्यार कंतानी बेजार आहे मुखार गेल्यार कंतानी बेजार आहे आय एम हू आय एम टू बी हॅपी वी नीड टू बी आय एम हू आय एम राईट इन द प्रेझेंट मोमेंट हांव हांगा असताना चिंतलें तर म्हज्या जिवितांत हांव प्रेझेंट आसलो म्हज्या जिवितांत भलायकी म्हज्या जिवितांत बरेपण म्हज्या जिवितांत शांत समाधान देवाचें जिवीत फ्युचर इज नॉट इन आवर हँड्स पास्ट आय कॅनॉट चेंज भविष्य म्हज्या हातांत ना फाटलें जिवीत म्हज्या हातांत ना जाल्लें जालां मुखलें कितें करता म्हण ना पूण प्रेझेंट इज इन युअर हँड एज गॉड हॅज एव्हरीथिंग इन युअर हँड प्रेझेंट इज इन युअर हँड आता तें तुज्या हातांत आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आता आमी काडया निर्गमन पुस्तकांतले 20व्या अध्यायांतले 7वी वड सरेस्परा तुझ्या देवाचे नाव व्यक्त कर देवाचे नाव सांगले हांव जो हांवच आय एम हू आय एम त्या देवाचे नाव व्यर्थ काडी नाका तू माईच्या बाबाचे नाव काडटाय अळे गोली ना हांगा आहे म्हणताय तू माईक अळे भाऊ दिसता हांगा आहे म्हाका तुजे कडेन बेसाव मागोवंक जाय बाबाचे नावाचे नाव काडटाय तुम्ही आम्ही ल्हान आसतना बाबाचे नाव काडूंक ना मायचे नाव काडूंक ना आता म्हाका गुत्तू नाव नको गोंयच्या भाशेन नाव नको आजकाल माय पायचे नाव कशें काडताय गे म्हणून तू थोडी काडतात देवाचे नाव काडूंक ना देवांक आपयता देव आमकां सगळें दिता पूण तो म्हणटा म्हजें नाव व्यर्थ काड नाका गरज आसतना काड पडल्यार जाणटोन पडल्यार तेच देवा म्हूण सांग काही कश्ट आयले जाल्यार हे देवा म्हूण सांग पूण व्यर्थ देवाचे नाव काडी नाका सर्वेस्पोर देव येदो व्हडलो महान ताचे की व्हरतो दुसरो ना तेजे कोण देवाचे नाव व्यर्थ काड नाका मुखार वाच कित्याक आपले नाव व्यक्त करतल्याक सरेस्पोर शिक्षा दिनासतना रावचो ना पळया देव कोण पळया तेजे कोण व्यर्थ करचे न्ही देवाचे नाव इतलें पवित्र माय बाबाचे नाव इतलें पवित्र आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय देवाचें नाव व्यर्थ काड नाका देवा 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 म्हणून अळे आमच्या जिवितांत थोडे फावटी म्हणटा अळे ताणें म्हाका कश्टिलां देवा ताचें संतान मुद्दोन वचोन दी देवा हे देवा देवाच्या नांवान तूं ताका मालदिसांव म्हणटाय पातक तें जावन आसा पातक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां तुका सोमया महिमा तुका सोमया अर्गां तुका सोमया आता देव कितें म्हणटा जर तर तूं म्हजें नांव व्यर्थ काडी नाका हांव केदो व्हडलो हांव हांगासरच आसा तुजे उजीर आसा तुजे लागीं आसा तो म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांतल्या 6व्या आवास्वरांतल्या 30 आनी 3ऱ्या वळीन पळया कितें म्हणटा गे म्हणून जेजू कितें म्हणटा देवा विशीं जेजू कितें म्हणटा देवा विशीं लुकाच्या मातेवाच्या वांजेलांतल्या 6व्या आवास्वरांतले 30 आनी 30 वळीन कितें म्हणटा पळया ऐक देखून सोदा तुम्ही पहिले देवाचे राज आणि ताची खुशी आणि ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो देवाचे राज ताची खुशी आणि सर्व वस्तू तुमकां दितलो मोगाळ बाब म्हणून आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी आमचेरूच पात येता आमच्या बळाचेर पात येता आमच्या ग्रेस्तकायेचेर पात येता आमच्या भलायकेचेर पात येता आमच्या कुटुंबाचेर पात येता आमच्या जाणवायेचेर पात येता देवाचेर आमी पात येना आणि देवाचेर पात येवंचे म्हूण सांगल्यार काल्यान देवाचे राज आमी पयलें सोदचें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देवाचे राज आमी सोदूंक जाय देवाचे राज आमच्या जिवितांत येवंक जाय आणि हे देवाचे राज म्हूण सांगल्यार कितें दुसऱ्या शब्दांत देवाची खुशी आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं मागीर जालें तुजी खुशी
आम्ही जायते बटी म्हणटा तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संसारान जावं, म्हजी खुशी सर्गार जाता तशी संसारान ती जावं. सकाळी उठताना म्हजी खुशी करता, सांजेर उठताना न्हिदोंक येताना म्हजे खुशे प्रमाणे जायचे म्हणटा. देवाची खुशी ना, म्हजी तू खुशी जावंक जाय. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आणि एक वाक्य काढ पण सांगल्यार मातेवाच्या त्याच अवस्वरांत 6व्या अवस्वरांत 21वे वळींत कितें म्हणटा पळय, 21वी वळ. कित्याक जंय तुझे दिर्वे आसा थंय तुझे काळीजय आसतलें. खंयसर तुझे दिर्वे आसा थंयसर तुझे काळीज आसा, खंयसर तुझे दिर्वे आसा थंयसर तुझे काळीज आसा. देवाचे राज सोदू, देवाचे राज सोदू, पूण खंयसर तुझे दिर्वे आसा थंयसर तुझे काळीज आसा. पळय आता तुझे काळीज चौकात खंय येता पळय. आता आम्ही रेतीर आराम कर सदारणे करते, वर जालें गी 20 मिनिटां जालें गी, त्या 20 मिनिटांनी तुझे काळीज खंयसर धांवलें पळय. आयक तुझ्या काळजाक खंयसर गेलें, पूण मातय गेलें गी, तू अमेरिका आताचे थंय गेलें गी, न्यूझीलंडाक गेलें गी, ऑस्ट्रेलियाक गेलें गी, खंयसर आसा तुझे दिर्वे थंय येता तुझे काळीज. जर तर तुझे काळीज देवाच्या राजाचेर आसा ते थंयसरच आसतलें देवाच्या राजाक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. 6व्या अवस्वरांतली 10वी ओळ काढ बळ्या. मातेवाच्या वांजेलांतली 6व्या अवस्वरांतली 10वी ओळ. पवित्र जावं तुझे नाव, तुझे राज येव, तुझी खुशी जावं. पवित्र जाव तुझे नाव, तुझे राज येव, तुझी खुशी जावं, तुझी खुशी जावं, तुझी खुशी जावं. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाची खुशी जावं, देवाची खुशी जावं. मगळ बाबीन थोडी जायत्या बेजारायत आसात आमच्या बोवारी, आमच्या शेजार, आमच्या कुटुंबांत. कित्याक थोड्यो संगती घडल्यात तांच्या जिवितांत, त्यो तांकां स्वीकार करूंक जायना. कित्याक त्यो घडल्यात म्हाका सांगूंक जायना, म्हाका समाधान करूंक जायना. पूण तुझी खुशी जावं. जेजू 33 वर्सां प्रायचेर कुर्सार मेल्ल्या वेळार कसो मेलो, तुज्या हातान म्हजो आत्मो अर्पिता देवा. तुझी खुशी जावं. आमच्या जिवितांत देवाची खुशी सोदून काडची म्हूण सांगल्यार त्रासाचें काम, पूण आमी ती देवाची खुशी करूंकूच जाय. आमी ना म्हणूंक जायना. देव आमकां जाय जाल्ले बरी बागायता, जाय जाल्ले बरी आमकां नीट करता, जाय जाल्ल्या वाटेन आमकां आपोवन व्हरता. तूं वेताय ना, देव ताची खुशी करतलोच. तूं देवातावन धांव, देव तुजी पाट सोडचो ना. देवातावन पयस वच, तो तुका फाटीं हाडटलो. तो आमचो मोगाळ बाप. हाच्या विशयान चडीत आमी पळोवया. आता दुसरें वाक्य आनी एक वाक्य काड. निर्गमन पुस्तकांतले 35व्या अध्यायांतले दुसरें वाक्य, दुसऱ्या वळीन 35:35-2. निर्गमन पुस्तकांतले 35व्या अवस्वरांतल्या दुसऱ्या वळीन काड. एक्सोडस 35:2. दुसऱ्या देवांक पयस दवर. वाचपळ्या सगळे वाच. मोइजेन इस्रायेलाच्या सगळ्या समुदायाक आपयलो आनी तांकां म्हळें, सर्वेस्परान तुम्ही पाळूंक जाय म्हण फरमायलां तें हे परी आसा. 6 दीस तुम्ही वावर करचो, पूण 7वो दीस पवित्र म्हण लेखचो. सर्वेस्पराक समर्पिल्लो संपूर्ण विशेवाचो दीस. विशेवाचो दीस, हो विशेवाचो दीस देवान आमकां दिला. देवाकच आमकां समर्पण. विशेवाचो दीस तुमकां हांगा विशेवाचो दीस खंयचो? शुक्रार गे, फ्रायडे. वय आमच्या गांवांत सगळ्यांनी संडे न्हय गे, आयतार. विशेवाच्या दिसा आमी देवाक थोडी अर्घां दिवंक जाय, देवा लागीं रावोंक जाय, देवाचें उतर वाचूंक जाय, देवाचें नियाळ करूंक जाय. आनी हो भाग्यवन दीस देव आमचे तावन अपेक्षिता. थोडे घालें करतात वय आमी हांगासर पोटाच्या ग्रासा खातीर आयल्या, आमी थोडे बटे ओवर टायम करीचे पडटा, तांचो कांय बादाक ना. पूण जर तर तुका काम आसा काम कर, भोंग आसा भोंग वच. पूण हें काम करता आसतना देवाच्या चिंतनातावन पयस रावं नाका, देवातावन पयस रावं नाका. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवान आमकां ही शिकवण दिल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी देवाक तो मान दिवंक जाय. ताणें जें कितें सांगलां म्हजी खुशी ती पाळूंक जाय. त्या वेळा मात्र आमच्या जिवितांत खुरूप उत्तेजन घटाय आमकां मेळटा. कित्याक देवातावन आमी आयल्या. कशें देवातावन आयल्या सांगा बळ्या. थोडे फावटी हांव चिंता, म्हजी माय म्हज्या बाबाक मेळा नासली जाल्यार हांव जल्मतो नासलो वय मो. सांगा बळ्या. म्हजी माय म्हज्या बाबाक मेळा नासली जाल्यार हांव जल्मतो नासलो खंडीत.
कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव 50% बाब 50% माय और 75% बाब 25% माय 75% माय तातले 25% बाब वय मो तर आनी एक सवाल करा तुजो आब तुज्या व्हडले मायक बटनातलो तूं जल्मतोय आबाचो आब तुज्या व्हडले मायक आबाचो आब ताच्या बायलेक मेळनातलो तूं जल्मतोय सांगा पळया जल्मतोय कित्याक म्हूण सांगल्यार तूं देवान आयला थंय धांवणू मिल्या फाटल्यान वर्सान धांवणू देवान ती मांडून हाडला सगळें मांडून हाडला बऱ्या भशेन तुवें जल्मोंक जाय म्हणून देवान आमकां विसला देवान आमकां ताची काकूळट दिल्या ताचें नांव हेजें व्हरतें आनी देव कितें अपेक्षीत हांवें तुका रचला मिस्तेरा बरीच रितीन हांवें तुका रचला तुवें म्हजी खुशी करूंक जाय आनी त्या देखून देव आमकां थोडे उपादेश दिता अळे उपादेश म्हूण सांगल्यार काय जालें देवाचे उपादेश म्हूण सांगल्यार आमकां ट्रॅफिक लॉस आसले बरे ट्रॅफिक लॉस आसात न्हू आतां कोणी एकलो इशीन तिशीन पळयना परच्या पोर 3-4 दिसांनी ते एक जण तरणाटे मिरा रोडांत आमच्या सांजेच्या फिरगेजेंतले मरण पावले सकाळी कॉल सेंटरांत येताले बायकाचेर आपटोन डिवायडराक आपटोन मेले कित्याक तांणी सांगलें त्या वाटेन येता आसतना 80 किलोमिटराच्या खंय वयर वचोन वचो म्हूण तांणी ते फुडिल्ले बायक पळयतना ते 120 किलोमीटर स्पिडार येताले ते ब्लॉक जालां बायक मारल्या वर्साक चेंज होण ताची मिटर घट जालां थंयच 120 किलोमीटर देवान आमकां दिल्यात उपादेश मोगाळ भाव भयणीनो देवाक बरें म्हणून न्ही आमच्या बऱ्याक दिल्यात जर तर आमी ट्रॅफिक लॉस पाळिना थोड्यो संगती रेगरो आमी पाळिना आमच्या जिवितान लुकसाण आमकांच करून घेता देवाचे उपादेश आमी पाळूंक जाय आनी तो एक उपादेश भाग्यवंतपणी सांबाळ म्हजो दीस आतां वास ही वळ गरजेची आमकां निर्गमन पुस्तकांत न्ही उत्पत्ती ग्रंथांत पयलो अवस्वार 26 वर्स फर्स्ट चॅप्टर 1 26 वर्स थंयसर आमकां कितें गी बरें चिंता पळय देव आमकां सांगता देवान मनशाक रचलो आणि देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करूया आमच्याच सारक्याचो आमच्याच रुपाचो देव कितले जण ते एक जण त्या देखून आमच्या म्हणटात ते आमच्याच स्वरूपाचो आमच्याच स्वभाव असो मनशाक आमी रचया म्हूण सांगल्यार आमचे प्रतिरूप देवाचेंच प्रतिरूप देवाक हे दोळखोणेच पळोवंक ना पण जाल्यार देवान आमकां ताच्याच स्वरूप असो जावन रचला आमच्या आबा तावन व्हडली माय तावन आमच्या आवय बापायन तावन आमकां मेळ्ळा ते जिवीत देवाचें जिवीत वय मू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक वड वास उत्पत्ती ग्रंथांतली दुसरो अवस्वर वड 97 उत्पत्ती ग्रंथांतली दुसरो अवस्वर वड 97 तेन्ना सोरेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आणि ताच्या नाकाच्या पुढांनी जिवाचो श्वास फुंकलो श्वास सोडलो पळय आणि आमी ह्या संवसारांत आसा हे सगळे मास आमचे थंय आसा ते एक दीस धूळ माती जाता वय मग सिंजीच्या बुजवारा सिंग तुका घालताना मनशा तो मातयेतावन आयिल्लोय मातयेक तूं वेतलोय मातयेतावन आयिल्ली मातयेक तूं वेतली कित्याक म्हण सांगल्यार आमकां धुळी माती तावन देवान केला पूण देवाच्याच स्वरूप असो आमकां केला पूण मागीर काय सांगले आणि मनीस एक जीव प्राणी जालो कित्याक ताणें देवान मनशाक माती असो केल्या उपरांत उस्वास सोडलो कोणी उस्वास नासतना वाचलो कोणी आसा गे कोण उस्वास रावयता तो मेलो गेलोस तो म्हणटालो म्हाका उस्वास काडूंक नाका हांव नाकी बंद करता तोंडय बंद करता तो गेलो कित्याक देव स्पिरीट आनी आमचे थंय आसा स्पिरीट जर तर आमचे थंय स्पिरीट गेलो केदो व्हडलो राय जावन दी केदो व्हडलो मनीस जावन दी केदो व्हडलो मिल्याधिपती जावन दी ताका कितले दीस दवरतले 4-5 दीस दवरतले गे म्हज्या मगा असो ना ताका पुरोंक नजो म्हणटात गे पळय थोड्यो कुडी आसात स्टॉलिन आनी लेनिन तांच्यो कुडी आसात रशियांत माकून दवरल्यात पूण ते मेल्ले गेल्यात तांकां कोणी नाका प्रोबचे म्युजियमाच्या पिसांत आसले बरी पळयतात तांकां पूण एक बोटी मेलो गेलोय तो
त्याच्या कोण मोर्चा पयले आमी कितें म्हणी बरें करूंक जाय वय मो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर्गीचे राज आमी सोदूंक जाय आनी देवा बरी आमी कामां करूंक जाय ह्या संवसारांत आमी आयल्या हांव कितें म्हणी बरें करून वचोंक जाय देवा बरी आमचेंच आमी पळोवचें न्ही आमची सिकंत बेजारायंत आमी लोळोन जायते फावटी आमी आमच्या सिकंत बेजारायंत लोळोन आमी आमकांच नाच करून उडयता मुखार वाच सुरेशपरा देवानं उदेंतीक असलेल्या येदेनांत एक बाग केली आणि आपणे रचल्या मनशाक तातूंत दवरलो मनशाक तांतू दवरलो ईडन गार्डन ऑफ ईडन न्ही गे तांतू मनशाक दवरलो एवेक आनी आदावक दादलो आनी बायल जावन तांकां रचलें आपूर बायची गजाल मोगाळ बाबा तुमी चिंता संवसारांत दादलेच मनीस आसले जाल्यार खंय बोरींग जाता आसलें न्ही गे म्हाका रेतीर दिवं की आशा जातीन आले सगळे दादले मनीस सगळे म्हजे बरीच दिसतात एकाच रितीचे मनीस आसले जाल्यार सगळी बायल मनशांत आसले जाल्यार खंय बोरींग जाता आसलें देवान सगळें आपूर बायन रचलां पळय मग एका वट्टांत आशिल्ल्या फुलां बरी तांबडी फुलां हळडुवी फुलां धाकटी फुलां व्हडली फुलां बोरी फुलां रानांतली फुलां वट्टांतली फुलां लिल्ली फुलां आपूर बायाची फुलां रचल्यान देवाची सोबाय ती तेजो कोण दादलो आनी बायल जावन रचले तांच्या मुखांत दुसरे दादले आनी बायल मनशां जल्मतात फुलांतान फुलां येतात गुलाबांतान गुलाब येतात रंगारंगाची फुलां येतात आमचें वोर्त आपूर बायन सोबयतात हाका म्हणटात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड निर्गमन पुस्तकांत 3ऱ्या अवस्वरांतल्या 2ऱ्या आनी 6व्या वळी म्हणसर वाचया आमी थंयसर आमकां आयकोंक मेळटा देव कितलो पवित्र गी म्हणून देवा विशीं जाणवाय देवाची पवित्रताय आमच्या जिवितांत कशी आमी समजून घेवची वाच थंय सुरेशपराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका झिलकुटा मध्ये ताका दिश्टीक पडलो जळत्या उज्या प्रकार एका बोल्यांत पळय तो उजो आनी आमचो उजो दुसरोच तो उजो जळटा पूण तें बोलें जळोंक ना जळ्ळें बोलें जळोंक ना त्या देखून मोयशेक आशें जालें अरे हें कितें घडलें आबा हांगासर कितें गी नवे सांव आसा तो गेलो अरे ते ल्हान भुरगें आसता पळय ताका कळ्ळें आतां आमच्या जिवितांत उजो पळयतना काले जाता कालें की जळ्ळें नाश जालें म्हणून वय मग हांगासर मोयशेक दिसलो उजो गुड्यार एका बोल्यांत पेट्टा पूण बोलें जळना तेका जाल्यार बोलें जळोन गेलें जाल्यार मोयशे म्हणटालो हो सादो उजो हांव कित्याक पळोवंक येता त्या काळार तशें उजो पडटालो आमच्या कुत्रे मुखा गुड्याचेर केदाळे उजो पेट्टा वय मग आमच्या घरांत मडेन तरतना आमकां रातीचो उजो दिसतालो उजो दिता आसतना मायन मनशां आसले हळे कुत्रे मुखा उजो पेटला रे फाल्यां सकाळीं हिंव आसतलें वय कठीण हिंव म्हूण सांगलें थंयचें हिंव पुरो आमच्या गांवाक येतालें कुत्रे मुखाचें हिंव आमच्या गांवाक येतालें उजो आमकां पयसावन दिसतालो तो पेट्टो उजो हांगासर पेट्टा उजो जळोन वचना देवाचो उजो मोगाचो उजो देवाच्या कृपेचो उजो आमकां जळोवन काडिना आमकां जिवीत दिता आमकां आसले बरी दवरून आमच्या जिवितांत बरेपण दिता वाच झिलकुट जळटालें पूण तें लासानातलें लासानातलें तें ताणें देखलें मोयजेन म्हळें झिलकुट कित्याक लासाना हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचोन पळोवंक जाय तो लागीं गेलो भियान गेलो हें कितें विचित्र घडलें हांगा त्या देखून हांवें लागीं वचोंक जाय पळया देव कसो म्हणून पळया मोयजे तें पळोवंक लागीं सरतालो तें सुरेशपरान पळयलें आनी झिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो उजो आनी उलो फुडास दवरा उजो आनी उजो देवाचें एक प्रतिरूप कित्याक जेजून आमकां सांगलां यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड तुमी जावन आसा संवसाराचो उजो कितें दिता उजवाड दिता वय मग उजो उजवाड दिता वाच मोयजेन जाप दिली आपले हांव हांगा आसां देवान म्हळें हांगा लागीं सरनाका तुज्या पांयांचो वणो काड लागीं सरनाका हो पवित्र जागो मगार बाबे म्हणून तुमी इगर्जेंत आसात देवाच्या टेंपलांत आसात भाग्यवान जागो देवाचो जागो आनी त्या देखून आमी आमचें वर्तन देवा सारकें जावंक जाय कित्याक त्या दीस मोयशेक ताणें मोचे काडून सांगलें आज आमी मोच्यान येता वय आमी आयला मोचे घालून देवाच्या जाग्यार हांव आसा
पूण हांव फावो न्ही देवाच्या जाग्यार मोच्यान रावोंक. कित्याक सांगल्यार तो पवित्र जागो, देवाचो जागो, खंयचो जागोय जावं दी, आमी ताका फावो तो मान दिवंक जाय. वाच मुखार. कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो. देव पुर्वजांचो, अब्रामाचो, इसाकाचो, जाकोबाचो देव. आनी उपरांतल्या वळींत तूं वाचतलो आतां निर्गमन पुस्तकांत 19वा स्वर, 19th chapter, verses 12 to 13. 19th chapter, verse 12 to 13. पर्वता भोंवतणी मेर घालून तांकां अशें सांग, पर्वता वयर चडनाशें आनी ताचे मूळ लेगून आपणीनाशें वय घ्या. सिनाय पर्वता देगेन म्हाका बाबीनो म्हाका देवानी एक संदर्भ दिल्लो सिनाय पर्वताक वचोंक. सिनाय पर्वत सोडोंक तुवें राती 3 वरां आराम केल्यार सकाळी 7-8 वरांक तूं पर्वताच्या तुरयेर पावताय. केदो व्हडलो पर्वत तो. आनी त्या पर्वताचेर तूं गेल्ल्या वेळार तुका एक बोगाप येता, देव हांगा न्हीज जावन आसलो आनी की आसा म्हणून. हे म्हाका बोगाप एक सादारण 10-12 वर्सां पयले मेळ्ळे. म्हाका एक भाग मेळ्ळे त्या सिनाय पर्वतार सोडोंक. त्याच पर्वतार त्याच जाग्यार देवान मोइजेक दिश्टी पडोवन ताणें 10 mandaments दिल्ले. पूण वास मुखार वास कितें म्हणटा पळय, जो कोण पर्वत आपडटा ताका त्या पर्वताक तुवें आपडूंक नजो. आज आमी कितें करता मोगाळ बाबीनो, आज आमी कुमगार हातान घेता. पळय पवित्र कुमगार, भाग्यवंत कुमगार, जेजूची कूड आमी हातान घेता. आमी कसो आमी लेखता तो, कशें आमी कुमगार घेता. जर तर पोरण्या तस्तामेंटाच्या लोकांक तूं जर तर तो गुडो आपडशी जाल्यार तुका जीवशी मारतले. देवाचें उतर. येदो व्हडलो देव आमचो, जेजू मुखांत आमकां आयलो, आमी ताका फावो तो मान दिता. फावो तो मान दिता. हांवें थोडे बटी बेजार करनाका दैती. थोडे सांगता बेजार करनाकात. हांगा घडना जावंक पुरो, हांगा घडोवंक पुरो, घडना जावंक पुरो. आमच्या फ्रिगेचेर हांवें थोडे बटी सांगचें, मोगाळ बाबीनो तुमी कुमगाराक वेता आसतना तुमचे हात नितळ आसूं दीत, तुमचे काळीज नितळ आसूं दी, तुमचे तोंड नितळ आसूं दी. कित्याक तुमी देवा पुताक तुमच्या कुडींत तुमी घेतात. देवाचो पूत ह्या संवसारांत सेवकरिस्ता मुखांत ताचे मास आनी रक्ता मुखांत आमचे येता. पूण आमी थोडे बटी पळयता. हांगा हांवें पळोवंक ना, हांगा जायना, पूण आमच्या गांवांत जाता. थोडे बटी कालें करतात, येतात कुमगाराक येतात, मेळे हात, शाई लागिल्ले हात, मेळे हात कालेंगे बरोवन आयल्यात, शाई लागल्या, गलीज हात जावंक पुरो, तांचो कुमगार घेतात. म्हाका बरें लागना, पूण तांचे काळीज कशें म्हणून हांव लेखिना. हांव तांकां हांव तांचेर कसलोच अपराध मांडिना. पूण जाल्यार अनितळ हातांत कुमगार घेतात. आनी थोडे फावटी कालें जाता मोगाळ बाबीनो. आनी एक गजाल, बेजार करनाकात बायल मनशां, बेजार करनाकात. हे बरें सांगचें हांवें, अले जर तर तूं लिपस्टीक घालताय बरें, बायल मनशां सोबीत दिसता लिपस्टीक घाल्यार, बाई बरी दिसता. पूण लिपस्टीक घालून कुमगार जिबेर काणये नाका, तुज्या हातान काणये, नितळ हातान काणये, तांचो कांय वायट ना. पूण कालें जाता, हांव कुमगार दिता आसतना ताचें लिपस्टीक म्हज्या हाताक लागलें आनी दादलो मनीस आयलो, म्हाका तेदो म्हणसर पुसूंक वेळ ना, कालें जालें ताचें लिपस्टीक ताका दिलें. जेजूची पवित्र कूड वय मोगाळ बाबीनो थोडे आमी सुखी आदरता. ताचे लिपस्टीक ताका लागलें, ताची लिपस्टीक ताका लागलें. बरें लागना आमकां. ताजे कोण लिपस्टीक घालता. आनी एक तुमकां घडीत सांगता, बेजार करनाकात, उण्या मोलाची लिपस्टिका काणये नाकात. जाल्यार एक दीस कालें जालें कोत्ता गे, एकलें ल्हान भुरगें 6 वर्सांचें भुरगें फादर बेसांव दिया म्हाका, बेसांव आयलें. फेस्ताचो दीस, घट्ट लिपस्टीक लायला चेडवान, आनी तें लिपस्टीक ताका बॅलन्स मेळोना म्हणून दिसता. तें लिपस्टीक इल्लें तोंडा भितर गेलां, म्हळ्यार समा बॅलन्स मेळोना ताका. ल्हान भुरगें न्ही गे. हांवें विचारलें, लिपस्टीक कशें घालें गो तुवें, कोणें घालें गो? ना मम्मी घालता न्ही, आज बेस्ट न्ही, मम्मीची लिपस्टीक हांवें घालें. तुवें घालें गे? खंय पळयलें तुवें? आरश्यान पळयलें, घालें हांवें. मम्मी लिपस्टीक खंय खाण घेता गो? ती म्हणाली, फादर आमची मंडी मार्केट आहा पळय, मंडी मार्केट म्हणून एका, मंडे मार्केट, मुंबईत आमी मंडी मार्केट म्हणटा, ती
भायर ते मस्त जण येतात गाडयेचेर लिपस्टिक हाडन ते काण घेता मम्मी. हांवें सांगलें मम्मीक म्हाका मेळोंक सांग, हांव तुका सांगता. म्हाका बाबा कित्याक हांवें सांगचें, तुमच्याच बरेपणा खातीर. उण्या मोलाची लिपस्टिकां आसात पळय तांचो पॉयझन आसा, लेड आसा, केमिकल आसा, तांचो कॅन्सर जावचे चान्स आसा, पोटाक गेल्यार कॅन्सर जावचे चान्स आसा आनी तुमच्या वोंटाक डॅमेज जावचे चान्स आसा. देखून बरेपण बऱ्यो संगती हांवें सांगूंक जाय. त्या देखून उण्या मोलाचे लिपस्टीक आनी नाकात आनी भुरग्यांक लिपस्टीक घालनाकात आनी कुमगाराक येताना जागृत रावण या. हय मग. आनी थोडे गाणे करतात कुमगाराक येतात, तांकां ल्हान भुरगीं आसतना कुमगार कसो काण घेचे म्हूण सांगला. कसो काण घेचे, जीब भायर घालीचे मग. ये कितें घे बा. जायतीं वर्सां उपरांत तांकां विसर पडल्या की कांय ना, येतात करतात. हांवें पयशाच्या डब्यान पयशे घाल्ले बरी कुमगार तांच्या तोंडान घाली जाय. तातल्या ल्हान भुरग्याक लावचे बरी तांच्या तोंडान कुमगार घालीची. तेय एक बेजाराची गजाल. कित्याक म्हळ्यार बरें लागना, बरें लागना. मागीर थोडे येतात समजून नासतना, जाय जाय म्हणून न्ही. थोड्यो संगती हांवें सांगच्यो कित्याक म्हूण सांगल्यार आमच्या जिवितांत आमी थोडी शिस्त आसूंक जाय, आमकां इन्फॉर्मेशन मेळोंक जाय. थोडे येतात क्रिस्ताची कूड. अरे काय जालें बाबा, क्रिस्ताची कूड. मागीर हांवें चपचो तोंडांत ओगेता तो. मागीर काय करचें, तो क्रिस्ताची कूड म्हणून हात हांगा धरता. म्हाका हांगा कालसा, कुमगाराची काल्स, हात हांगा धरल्यार म्हाका दोळे हांगा आसा ते सायबिणी. हांगा दोळे आसले जाल्यार हांव तुका थंय कुमगार दिता आसलो. वो हांगा हात धरता आनी क्रिस्ताची कूड म्हणटा तोंड उक्तें करना. मागीर तोंड हांगा घालचो. तोंड कशें म्हणे उक्तें करता तो तोंड. मागीर थोडे आसात पळय, हांवें सांगचें देवाक आमी मान दिवंक जाय. देवाचो मान आमी दिवंक जाय. देव इतलो पवित्र मगळ बाब म्हणून जर तर जेजू देवाचो पूत आमकां आयला, ताची कुडी मुखांतर आमी ताका मान दिवंक जाय. आनी थोड्यांक क्रिस्ताची कूड म्हणटना वगेत रावतात. मागीर रोबोटा भशेन येवन खांद्यान तोंडान घालतात. आनी थोडे व्हडून खाण घेवन येतात, तांकां खंय आमचोर जाता की. आनी थोडे कालें करतात लेफ्ट रायट येतात. कुमगार मेळ्ळो म्हाका, आय एम रियली ट्रायम्फंट टुडे, माय वर्क इज ओवर. लेफ्ट रायट करना, ट्रॉफी मेळिल्ले बरी. देवाक मान आमी देवाचो मान दी जाय. वय की नाही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देवा आमकां समजणी दी आनी आमची समजणी बरी कर. कित्याक म्हूण सांगल्यार हें सगळें बऱ्याक सांगचें. म्हज्या जिवितांत हांवें सुख आदारलें मगाळ भाव भयणीनो. हांवें म्हजें काळीज नितळ नासतना, म्हजी कूड नितळ नासतना, म्हजो हात नितळ नासतना काण गेल्ल्या वेळार म्हज्या जिवितांत पाड घडलां. त्या देखून हांव सांगता, म्हजें वैयक्तीक जिवितांत हांव फोडलां, जायत्या संगतींनी फोडलां. पूण हांवें सांगचें तुमकां उत्तेजन दिवचें, तुमकां क्रिटिसायज करचें न्ही. बेजार पावनाका. लेगी लिपस्टीक घालची, लिपस्टीक घाला, बऱ्या मोलाचें घाला. आनी कुमगाराक येतना तो देवा आसलो तो मोग दाखया. त्या दाळा मात्र आमच्या जिवितांत उल्हास आमकां येतलो, आमच्या जिवितांत उजवाड सांगतलो. मुखार वाच पळया. त्या मनशाक कोणेंच आपोडचें न्ही. बगार ताका पत्रावन वा भल्यान जुशी मारूंक जाय. वय हें सोड आतां. मुखार वाच. आनी एक 19वो अध्याय 19 चॅप्टर वर्स 16 to 22 थंयसर कितें गे आमकां गरजेचें आसा समजून घेवंक. देव कितें सांगता पळया. तिसऱ्या दिसा पंत्यापरार गडगडो आनी जगळोणें जालें. गडगडो आनी जगलाणें. खंयसर गडगडो आनी जगलाणें? सिनाय पर्वताचेर. तो दीस देव येवचो दीस. गडगडो आनी जगलाणें खंय? सिनाय पर्वतार. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देव येता आमच्या मध्ये गडगडे आनी जगलाण्या मुखांतर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मुखार वाच. एक दाट खूप पर्वताचेर आयलें आनी कोंबाचो ओड आवाज आयकलो. तंबांतलो सर्व लोक भियान तरतरलो. तेन्ना मैजेन लोकांक तंबांतलो भायर हाडलो आनी तांकां लोक तरतरलो, भियान तरतरलो, मोड आयले, भुंयकाम जाली, उजो आयलो. कित्याक देव सिनाय पर्वताचेर आयलो. मगर बाबून पोरना तस्तामेंतांत कित्याक देवान वळख इतली चौकसायेन दिली लोकांक. कित्याक म्हूण सांगल्यार पोरण्या तस्तामेंतांतलो लोक, इस्रायल लोक पयले दुसऱ्या देवाक पातयेताले, रूख झाडांक पातयेताले, पत्राक नामान करताले, दुसऱ्या गावाक वचोन तांच्या देवाक नमस्कार करताले. त्या देखून देवान आपली वळख कशी दिली? बिया मुखांतर दिली, तरतऱ्या मुखांतर दिली. सिनाय पर्वतार येताना आवाज आयलो, कोंबाचो आवाज तो लोकांनी सकयल्लो. पूण जाल्यार भुंयकाम जालें. देर इज अ सिच्युएशन ऑफ वॉल्कॅनिक इरप्शन. पळय मग वॉल्कॅनिक इरप्शन गोंयता तुमकां?
आता आम्ही सिनाई पर्वतार गेल्यार तुमकां खंय फावट असल्यार देवान तुमकां फावो केल्यार थंय गेल्यार तुमकां पळोवंक मेळटा थंयसर वर्सां आदीं वॉल्कॅनिक इरप्शन जाल्लें मेन. वॉल्कॅनिक इरप्शन ताका कोंग नेनकाले म्हणटात गोत्तू ना म्हाका. वॉल्कॅनो गुडो फुटचो आणि थंयसान लावा भायर येता. उण 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 तांबडे तांबडे तुम्ही पळयला आसतले पिक्चरांनी आनी पुरा वय मो डॉक्युमेंटरीनी पळयला. थंयसर उण उण लावा येता कठीण पॉवरफुल. त्या दाळा सगळी भुंय कामता आणि हो दोर वयर वचोन थंयसर मोडां जातात आणि पावसी येता. ते पिनातुबो म्हणून आसले खंय ते फिलिपीन गांवांत पिनातुबो थंयसर तशें घडलेलें आणि तेंच घडलें सिनाय पर्वतार. तेंच घडलें सिनाय पर्वतार. पण आता मुकले वास तेन्ना मोइजेन लोकांक तांबांतलो भायर हाडलो आनी तांकां सरेस्पराक मेळोंक व्हेली. ती पर्वताच्या मुळांत उबी रावली. पर्वताच्या मुळांत उबी रावली. पर्वताचे चडोंक ना, पर्वत आपडोंक ना. आमी जेजूक आपडता कुमगार हातान घेता आनी आमच्या तोंडान दवरता. आमी सेवता मोगाळ बाबीन पळया देवान आमकां जेजू मुखार केदे व्हडले दायज दिला ते आमी पळोवंक जाय. पोरण्या तस्तामेंतांत लोक देवाक कामतालो भियेतालो. आता वास 20व्या अध्यायांत 19वी वळ तांणी मोइजेक म्हळें तूं आमचे कडेन उलय आनी आमी तुका आयकतले. पळया आता पळया आमच्या गांवांत भुरगीं बापायक भियेतात वय मो वय. आतां भियेतात की ना गोत्त ना. आदीं भारी भंय. हांवें पप्पा कडेन इसारचे बदलाक माय कडेन वचून इसारचें माय म्हाका एक 5 रुपये दी पळया. काल्याक रे आयस के निकम पप्पा कडेन वच रे इसार रे. ना माय पप्पा कडेन एकटे पयशे इसारना. तूं दिता आयस कॅन्डी खाता हांव. पप्पा कडेन पयशे इसारना. कित्याक म्हाका पप्पा कडेन उलोवचें कोणें. तो मिलिटरी घर आनी डिसिप्लीन कळले सायबिणी. आमच्या घरा डिसिप्लीन म्हूण सांगला डिसिप्लीन. आनी पप्पा कडेन उलोवंक ना. खाली माय मुखांतर मेसेज धाडची. परीक्षेन पयली जाल्यार माय म्हज्या सर्टिफिकेटीचेर दस्खत घालून दी माय. पयली जाल्यार पुता वच पप्पा कडेन वच दस्खत घालून ये. ना पप्पा कडेन मेल्यार वचना. भियेतालो पप्पा कंटीन भियेतालो. आनी आमकां मिसाक वच म्हूण सांगल्यार तो पप्पा म्हजो पप्पा न्हिदतालो सकाळीं. ताणें उठचें 7 7:30 पूण भुरग्यांनी पयलें उठायचें. तो काम करतालो न्ही राती लेट येवन न्हिदतालो. ताणें 6 वरांक सांगचें उठा रे. एक बोटीं उठा रे. दुसरे बोटीं तिसरे बोटीं उठा रे. ना तो उठता एक बाकेट उदकान वता. उठाचेच त्या शेणमोड्या उदकांत आमी वचोन न्हांवचें अर्दुकरें तोंड धुवन मिसाक जावचें आसलें. आजून म्हाका उडाता 6 वरांक 6:30 वरांक आमी उठोन धांवचें आसलें. पप्पाचें डिसिप्लीन म्हणून सांगल्यार पप्पाक आमी थरथरतले. पप्पा कडेन उलोवंक भियेतले. आजकाल दोंगोसाय रे म्हणटा जावंक बरो भुरगीं पूण पप्पा बापाय सारको देवा सारको देह आसोंक जाय भुरग्यांक पळय मुखार वास. तांणी मोइजेक म्हळें तूं आमचे कडेन उलय आनी आमी तुका आयकतले. तूं आमचे कडेन उलय बाबा मोइजे. तूं आमचो लिडर. तूं आमचे कडेन उलय. देवान आमचे कडेन उलोवंक ना. कित्याक म्हणून सांगलें पर्वताचेर कांप उठली गडगडो आयलो जगलणे आयले उजो आयलो थंयसर आवाज जालो. हो कसलो देव बाबा आमकां भंय दिसता. तूं उलय. तूं देवा कडेन उलोवन येताय. तूंच उलय आमचे कडेन. आमकां देवा कडेन उलोवंक नाका. कसलें बे मोगाळ भाव भयणीनो कसलें बे. मुखार आनी एक गोड वास. पूण देवान आमचे कडेन उलोवचें नाका. देवान आमचे कडेन उलोवचें नाका. तो उलयत जाल्यार आमी मरतले. तो उलयत जाल्यार आमी मरतले. तो उलयत जाल्यार तर मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवेतान देवाक आमी कशें लेखता. पण थोडे फावटी हांव आमच्या मुंबयच्या गांवांत इंटरसेसरी प्रेयर्स घालतात वय मग तुमी घालतात हांगा आमकां सायबिणीक जेजू बाळकाक सांत आंतोनीक. ती पुरो म्हाका येतात. पयशे म्हाका येनात. पयशे पुरो खजान्याक येतात. खजान्याक कशें आमचे एक 9 जाणां आसा पयशे लॅक करचे. तांकां बिस्पान सांगलां तुमी पयशे लॅक करीचे तुमी बॅगान घालीचे आनी पाद्र्याबाग सांगाचे. सांगल्यार पुरो. पाद्र्याबाग पयशे पळोवंक नात. मिरा रोडान जावन दी मुंबयच्या DSSन आमकां पयशे पळोवंक नात. ताजो कोण ते लायकात 9 जण तांणी पयशे हारावची इंटरसेशन पुरो म्हाका दिवची. ती उक्ते कर न्ही पळयनात. ते सगळे पाद्र्याबाग उक्ते करून पळयचे. पूण तांचो कशें हात करता इंटरसेशन थोडी अशी हात. हांव माये पळय म्हजे केस धवे जावन आयल्यात आनी 3 हप्ते दिता तुका. 3 हप्त्यांनी म्हजे केस काळे जायनातल्यार तुका काल जाता पळय. सांत आंतोनीक सांत आंतोनी म्हाका काम मेळोना.
म्हाका मत्सो त्रास जाल्यात आणि हांव एक बोटीन तुका निमाणें विचारता, जर तर तूं म्हाका काम मेळना हांव खंडीत जावन आनी मुखार ही गरजे घेयना, तुका पळोवंकय येना, तुका पयशेय घालना. तर हांवें कालें करीचें, सांतंतोनीच्या फाटल्यान सांगायचें की आळे बाबा हांव सांतंतोनी दुसऱ्यांक म्हाका पळोवंक आसा, तुका काम मेळटलें आनी 2 म्हयन्यांनी म्हणून सांगूंक जाता? जायना. आमी देवाक कशें लेखता मोगाळ भाव भयणीनो, केअर फ्री. म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, दी नाटल्यार पळय, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी. तुमकां ल्हानशें घडीक सांगता हांव एक काणी, भारी बरी काणी, तुमी आयकल्या जावंक पुरो, पूण थोडे फावटी आयकल्यार बरी. एकलो केदाळे मागतालो, दोबा म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, म्हाका हें दी, तें दी म्हणून. आनी एक दीस देव दिश्टी पडलो, आळे सायबा तुवें मागिल्लें दिता, 3 संगती तूं विचार, कसल्योय 3 संगती विचार, तुका ह्यो 3 संगती दिता, मागीर मात्र म्हजे कडेन काही विचार नाका. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आनी हाका बारीक कशी जाली, आतां देव म्हाका विचारलें दिता. 3 संगती कश्यो विचारल्या, खंयच्यो विचारल्या दिताय मग, खंयच्यो विचार तूं कालें जाल्यार विचार. 3 संगती उपरांत मागीर मात्र म्हजे कडेन कांय विचार नाका. तुजी मागणी आयकोन म्हाका पुरो जालें. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. पयलें ताचें मोतीक आयलें, पयलें कालें विचारचें. आतां पयलें चिंतलें, वय म्हजी बायल काजार जावन 7 वर्सां जालीं, पुरो जालें. देवा म्हजी बायल मरो. पयलें ताणें विचारलें बायल बरो म्हणून, मेली, ताची बायल मेली. शेजारी आयले आनी म्हणाले, अरे सायबा इतली तरणाटी, कितली बरी मनीस, उदार काळजाची, कश्टी जिनी, मागण्याची मनीस, केदाळे ना म्हणा नासली, कोणाय की दुबळ्यांक कुमो करताली, आपूर बायचे उलोवणे, उदार मनाची, सोसणी कायेची, कशी मेली आबा, देवान कितें आबा तिका येलें. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आतां हाका बघलें, हे सायबा हें म्हाका कळीत नासलें मू, म्हजी बायल इतली बरी मनीस म्हणून म्हाका कळीतच नासलें. आतां येवन सांगता लोक मेल्या उपरांत. हय, मेल्या उपरांत कडी जेले घालतात न्ही गे, फुलांचे बुके दितात, जेले घालतात, मिसां दितात, जीव आसतना काय ना. हाकाय तशेंच जालें, मेल्या उपरांत कळलें अरे ही बरी मनीस, आतां कळलें म्हणचे. आतां आनी एक बायल म्हाका तसलीच मेळात गी, कसली गॅरंटी. देवा तूं का धरली हांवें, म्हाका दुसरो उपकार दी, तिका जीव कर. जीव जाली. आतां बावड्याक उरलो एकच उपकार, 3 उपकार विचार सांगले, 2 उपकार एकाच दिसांनी विचारले ताणें. बायल मरो आनी बायल जीव जावं. आतां 3रो उपकार कसलो विचारचो. आतां म्हाका सूख करूंक नाका. तो गेलो एका इश्टा कडेन विचारलें, अरे सायबा हांवें कितें विचारचें देवा लागीं. तो म्हणालो पयशे विचार सायबा, पयशे विचार. कालें दिता मगो, पयशे विचार, पयशे विचार, पयशे गरजेचे. आजकाल पयशे नासतना कांय जायना. पूण ताका डावट जालो, अरे पयशे विचार म्हणटा वो, पूण आमी सूख करूं नव्हतो न्ही गे. आनी एका इश्टा कडेन गेलो, कालें विचारचें सायबा, कालें विचारचें. भांगार विचार, भांगार बरें, भांगाराचें मोल विसरलां आतां. आनी थोडो नंतर येता, भांगार विचारतो. पयशे काल्याक, पयशांचें मोल आजकाल पयशांक मोल ना. भांगार विचार, भांगार पयशे. ताका परत्यान आनी एक सूख करूंक नाका आसली. 3ऱ्या कडेन गेलो, 3ऱ्या इश्टा कडेन, आले सायबा कालें विचारूं. ताणें भांगार विचारचें म्हणा आनी पयशे विचारचे म्हणा. कालें विचारूं, कालें दिता की देव तुका, कालें दिता. आले सायबा लांब हावक मागणे, लांब हावक म्हळ्यार मोर नाटले बरीच तूं, मोरण म्हाका नाका. इमॉर्टॅलिटी, आस्क फॉर इमॉर्टॅलिटी. हो हें बरें सायबा, लंब जिवीत, बरें करून जियोयेत. भांगार आनी पयशे काल्याक लंब जिवीत विचारल्यार बरें. पूण ताका दुबाव जालो, मंडो करपिलो ताणें. आनी एकल्या कडेन विचारता हांव. आतां एकच उपकार उरला देवाचें देणें, तो विचारल्यार देव दिता. चवथ्या कडेन गेलो, कालें विचारचें सायबा. अळे एकलो म्हणालो भांगार विचारूं, आनी एकलो म्हणालो पयशे विचारूं, आनी एकलो म्हणालो मोर नाटले बरी, म्हाका इमॉर्टॅलिटी म्हूण सांगल्यार मोरण आसतना राव तें देणें विचार म्हणून. चवथो म्हणालो, आळे सायबा तुका भांगार काल्याक, पयशे काल्याक, लांब जीव मरण आसतना राव काल्याक, तूं जर तर पिडेस्त उरलोय, तूं असो चलतलोय, म्हातारे बरी चलतलो, मरण आसतना पेट्या बरी आसतलोय. पळय मग त्या देखून तूं विचार कालें, भलायकी विचार. भलायकी गरजेची. जिवीत ल्हान जाल्यार भलायकी गरजेची. हाका कालें विचारचें म्हणून कळना. आतां भांगार विचारो, पयशे विचारो,
या लांब आवक मरण असताना राव इसारू या भलायकी इसारू कॉल इसारचे चिंतून 1 वर्ष गेले 2 वर्सां गेली. देव म्हणालो आणि आपली दिसती पडलो आणि साहेबा काय झालंय पहिल्याचे 2 उपकार एका दिवसा भितर विसरले आता तिसऱ्या. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तो म्हणालो देवा म्हाका काल इसारचे म्हणून कळना. भांगार इसारो नाका म्हणतात, पैसे इसारो नाका म्हणतात, लांब आवक मरण असता राहो नाका म्हणतात, भलायकी इसारो काल इसारचे सम्या काल इसारचे एक इसरल्यात आणि एक ना आणि एक इसरला आणि एक ना तू इसरला एकच आता निमाण उपकार मात्र उरला. देव हसलो आणि म्हणालो तुका हांवें सांगायचे की तुम्ही काल इसारचे म्हणून सांग देवा तुझे उतार तू जाणाय म्हाका काल गरजेचे घे म्हणून. तू इसार तृप्तीपण टू बी कंटेंट इन लाईफ वॉट एव्हर कम्स बी कंटेंट इन लाईफ. कंटेंटमेंट आस्क फॉर कंटेंटमेंट. तृप्ती काय इसार तृप्ती काय कितेंय असो हांव तृप्ती आय एम हॅपी. मग बाबू जर तर आम्ही ते मागल्यार देवा लागीं आमकां देव दिता. आमकां व्हडली ग्रेस्त काय आसा जे म्हणना सोबाय आसा जे म्हणना तृप्ती काय आसल्यार ताची व्हडली ग्रेस्त काय ताचे व्हडले संतोष आमकां दुसरो ना. वय मुखार वाच. मोइजेन तांकां जाप दिली येनाकात तुमची परीक्षा करचे खातीर आनी ताची भिरांत सदांच तुमच्या काळजांत आसून तुम्ही पातक करिनासे रावच्याक देव आयला. पाताक तुम्ही सांडूंक जाय. पाताक तुम्ही सांडून तृप्तिकायेन तुम्ही जियोंक जाय. आतांचो आवस्वार वास 33वा आवस्वार निर्गमन पुस्तकांतले 18व्या वळीतावन 23वी वळ. चॅप्टर 33. चॅप्टर 33 वर्स 18 to 23. अपूर्बायचे हांगासर आमकां आयकोंक मेळटा देव गंभीर मनीस मात्र न्ही देवाचेय कुशालकाय आसा. देवाचेय संतोष आसा कुशालकाय आसा. आमी थोडे फावटी वस्तू चिंता देव इतलो गंभीर देवाक आमी भियोंक जाय देव इतलो कठीण देव आमकां शिक्षा दिता. पळया या वाक्यान आमकां कितें आयकोंक मेळटा वाच. मोइजेन म्हळें दया करून म्हाका तुजी महिमा दाखय. ताणें जाप दिली हांव म्हजो सगळो कर्जळ तुजे मुखल्यान उतरोवन वसासो करतलो. मोइजेक काय जालें मोइजेक देव बोल्यान दिश्टी पडलो उज्या मुखांतर. देव सिनाय पर्वताचेर गडगड्याचेर वाऱ्यान आनी तशेंच मोडा मुखांतर आनी भुंय कापी मुखांत दिश्टी पडलो. आतां देव ताचे मुखामळ कशें आहा तो कसो दिसता ताका म्हाका पळोवंक जाय. ती एक आशा उरली. आतां पळया तुमकां एक दृश्टांत दिवचें जाल्यार तुमच्या आबाचो इश्ट बाबाचो इश्ट तुज्या बायलेचो इश्ट नाटल्यार इश्टीन सैराचो इश्ट कोणी एकलो तुमकां केदाळे फोन करता. हॅलो कशी आय तूं हॅलो कसो आय तूं कोण तूं हांव तुज्या बाबाचो इश्ट वय गे. आनी एपटी फोन क्रिसमसाक फोन इस्टराक फोन बर्थडेक फोन. ताच्या उपरांत खाली आशा तुका खली आशा सांगा पळया. वो फोन करता बाबाचो इश्ट म्हणटा बरो मनीस बरें उलयता कुशालकायेन उलयता इस्टराक फोन करता पावसाच्या बेस्ता फोन करता क्रिसमसाक फोन करता बर्थडे फोन करता हर एक एवढी फोन करता. त्या तुका आशा गजाली एक पोटी तुजी फोटो असल्यार धाड साहेबा म्हाका पळोवंक आशा जाता. कितलो बरो मनीस तूं. मोइजेकी तशेंच जालें. बोल्यान दिश्टीक पडलो पर्वताचेर दिश्टीक पडलो हें जालें तें जालें इतले कडेन दिश्टीक पडलो. ताका आतां आशा तूं कसो दिसताय सम्या वास मुखार वास. आनी सर्वेस्पर म्हणलें म्हजें नांव तुजे मुखार परगडटलो. जाका दया दाखोवंक म्हाका खुशी आसा ताका हांव दया दाखयतलो. बस जाची काकुळट करूंक म्हाका खुशी आसा ताची हांव काकुळट करतलो. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें म्हजें मुखामळ पळोवंक तुज्यान जावचें ना. म्हजें मुखामळ पळोवंक तुज्यान जावचें ना. कित्याक म्हाका पळयल्लो कोणूच मनीस जिवांत उरचो ना. म्हज्या मुखामळ पळयल्लो मनीस जिवांत उरचो ना. म्हाका थोडे संगती सांगता हांव तुमकां. देव केदो व्हडलो गे म्हणून. देवाचें तोंड आमकां पळोवंक जायना. सुर्याक पळोवंक जाताय तुमकां. सुर्याक पळोवंक जाताय. कोणें सुर्याक अशें पळयलां अर्दे वर 15 मिनिटां 5 मिनिटां 2 मिनिटां 1 मिनिट अर्दे मिनिट कालदे मिनिट पळोवंक जाल्यार कुड्डो जाताय तूं. हांवें थोड्यो संगती सोदून काडल्यात. म्हाका
थोड्यो संगती हातूंत एन्सायक्लोपिडियान मेळ्ळ्यो. तुमी जाणात आमचो भूगोळ आसा न्ही, आमचो संवसार केदो व्हडलो जाणात तुमी. एका कोणशातान आनी एका कोणशाक डायमीटर म्हणटा आमी, वय मू डायमीटर. द डायमीटर ऑफ दी अर्थ ताची लांबाई 12,070 20 आणि 100 किलोमीटर, 12,726 किलोमीटर्स लांबाई एका कोणशातान आणि एका कोणशाक. डायमीटर. ओके. डायमीटर ऑफ द सन 1 मिलिया 400,000 किलोमीटर, 1,400,000 किलोमीटर. तशें म्हण सांगल्यार 100च्या चड भूमी सुर्यांत आमी घालयत. कळ्ळें मग? सुर्यांत आमी घालयत. तेदो व्हडलो सुर्यो आमकां ल्हान दिसता. भूमी 12,726 किलोमीटर. सूर्यो 1 मिलिया 400,000 किलोमीटर लांबाई. डिस्टन्स कितलें कोत्ता गी? डिस्टन्स हांगा भूमी आसल्यार हांगा सूर्यो आसल्यार तांचे मदलें डिस्टन्स 149 मिलियन किलोमीटर. तशें म्हण सांगल्यार 149 ताच्या उपरांत 100 झिरो घालूंक जाय, 100 शून्य घालूंक जाय. ताचें डिस्टन्स एकाडे संवसार आनी एकाडे सूर्यो, ताचें डिस्टन्स 149 मिलियन किलोमीटर. पूण विज्ञानीनी सोदून काडला टेलिस्कोपा मुखांतर, यंत्रा मुखांतर आसात गई तारा म्हणटा नेकेत्रां. येदी व्हडली नेकेत्रां आसात अंतराळाचेर देवान रचल्ली. येदी व्हडली नेकेत्रां आसात ताच्या भितर भूमी सोमता गी, सूर्योय सोमता गी, तांचे मदें आसलेलें डिस्टन्स सोमता गी. तेदी व्हडली नेकेत्रां आसात गई सगळ्या संवसाराचेर. पृथ्वीचेर मिलियन्स अँड बिलियन्स ऑफ स्टार्स. इजाया प्रावेदिकाले म्हणटा 60 आणि 100व्या आवास्वरांत पयलें वाक्य आनी दुसरें वाक्य. तो म्हणटा अंतराळ म्हजें सिंहासन. तशें म्हणटा आकाश म्हजें शिवासन, आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हजें पांयासन, पृथ्वी म्हजें स्टूल, फुटस्टूल. म्हजें सांगल्यार म्हजे पांय दवरूंक जागो पृथ्वी. आकाश म्हजें सिंहासन, आकाशाचेर देव बसता. येदो व्हडलो देव मुगाळ भाव भयणीनो आमच्या मोतींत आमकां चिंतूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. तसो देव हांगासर आसा. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी ताच्या मुखार तरतरोंक जाय, भियान कांपोंक जाय. तसलो देव आमचो मोगाळ भाव भयणीनो. पूण मोगाळ बाप. हांव कॅलकत्ता गेल्लो एक फावटी. कलकत्ता गेल्ले दळा तांणी म्हाका प्लॅनेटोरियमाक आपोवन व्हेलें. प्लॅनेटोरियम करता तुमकां, तुमी गेल्या ते प्लॅनेटोरियमाक. थंयसर आमकां एक डॉक्युमेंटरी दाखयली सुर्या विशयन एक डॉक्युमेंटरी. येदो व्हडलो सूर्यो मिलिया किलोमीटर पयसतान तांणी कॅमेरान काडला ताजे फोटो. आनी अशें पळयत आसतना म्हाका 2 मिनटांनी तकली घुंवंक सुरू जाली. म्हळ्यार थंय येवची लारां, ताचो आवाज आनी तसोच तो उजो. तुमी पळयला आसतलें उजो येवचो, उजो आनी लारां हाका म्हणटा तो सूर्यो. आनी तांणी काल सांगलें एक लार कळटा मू वेव्स, एक लार सुर्या वयले 0 किलोमीटर तावन 9,000 किलोमीटर म्हणसर येताले एक लार. आनी असली मिलिया कडल्यान लारां सुर्याचेर येतात, मिलिया कडल्यान. आनी ताची हीट कितली वता गे? हीट 15 मिलियन सेंटीग्रेड. 15 मिलियन सेंटीग्रेड. ते आमकां चिंतूंक जायना. ताचे उपरांत तांणी आनी एक पिंतूर दाखयले आमकां तारां विशयंत. देवाचें सिंहासन, सर्ग आनी ताचें फुटस्टूल, ताची मणय पांय दवरची आमचो संवसार. पूण थंयसर तारां दाखयली. आनी तुमी पळया थोड्या फावटी तेग रायांची तारा पळयल्या तुमी? तेग 3 तारां, 3 नखेत्रां, इक्वली डिस्टन्स स्टार्स पळयल्या ते तुमी? ताच्या देगेन हुल्डुवेशें एक नखेत्रां, इल्लें हुल्डुवेशें मिनमिनटा पळया तुमी समा. हुल्डुवेशें एक नखेत्र, 3 नखेत्रां, ताच्या देगेन एक हुल्डुवेशें नखेत्रां. तें तुमी पळयल्यार तुमकां कळटा तांणी कालें केलें
तो टेलिस्कोपा पळय पॉवरफुल टेलिस्कोपा मुखांतर तांणी एक पिक्चर काडला ताचें तांणी पॉवरफुल टेलिस्कोप घालो व्हड 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 केलें तुम्ही जाणात हे टेलिस्कोप व्हडले व्हडले असतात थोडे फावटी ही गरजेचे ते टेलिस्कोप असतात ती तारां कशी आसात म्हूण पळोवंक आनी व्हड 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 केलें पळयत आसतना तें एक नखेत्र न्ही 2 जालीं 3 जालीं 4 जालीं 5 जालीं 100 जालीं 200 जालीं 1000 जालीं ताचे की सोड 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 जालीं मागीर काले म्हणलो वता तो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज नॉट 1 स्टार नॉट 1000 स्टार्स नॉट मिलियन स्टार्स it is a cluster of more than a billion stars. 1 star तुझ्या दोळ्यांक एकच दिसता पूण थंय समा पळोवंक गेल्यार मोर दॅन ए बिलियन स्टार म्हूण सांगल्यार एक नंबर घालून ताका 9 शून्य कुडसिल्यार कितले नंबर मेळटा तुका 1 बिलियन अँड मोर तुझ्या दोळ्यांक दिसता कितले एकच नखेत्र Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 केदो व्हडलो देव आमचो केदो व्हडलो राय आमचो मोगाळ भाव भयणीनो आमकां ही वळख मेळटा आसतना आमी ल्हान म्हूण चिंतूंक जाय आमी कोणूच न्ही आमचें नांव आमची वडविकाय आमी कोणूच न्ही पळया व्हडलो आमचो संवसार देवान रचला त्या संवसारान आमकां सगळें दिलां त्या संवसारान आमकां दिलां देवाचो आमी उडास काडूंक देवान आमकां भलायकी दिल्या ग्रेस्तकाय दिल्या बरेपण दिलां भुरगीं दिल्यांत आमी देवाचो उडास काडूंक जाय ताका अर्गान दिवंक जाय ताका आमी ओगळसूंक जाय पूण आमी कितें चिंता थोडे फावटी आमी चिंता हांव सुवड आज म्हाका फादर आल्बर्टान सांगतना हांव ल्हान म्हूण बगलें म्हाका कित्याक म्हाका तें बरें जायना म्हजे विशयन तर बाळाय उलोवचें हांव कांयच न्ही मोगाळ भाव भयणीन आमी कांयच न्ही ह्या संवसारांत ह्या भूगोळांत उदक कितलें 70% 3% 3/2 वांटे उदक वय मो 1 वांटो मात्र भूमी ह्या 1 वांटो भूमीचेर आमी आसा ह्या 1 वांटो भूमीचेर पळया रशिया खंय आसा पळया ऑस्ट्रेलिया खंय आसा पळया अमेरिका खंय आसा पळया युरोप खंय आसा पळया आफ्रिका खंय आसा पळया इंडिया खंय आसा पळया वय मो ओमान खंय आसा पळया रुबी खंय आसा पळया रुबींत तुजें घर खंय आहा पळया तुजें फ्लॅट खंय आहा पळया आनी तूं खंय आसा पळय ह्या सगळ्या संवसारार लोक कितलो आसा मोर दॅन 6 बिलियन लोक आहा 6 बिलियन म्हण सांगल्यार 100 नंबर घालून ताका 9 शून्य कुडसूंक जाय 6 बिलियन तातूंत हांव कोण थोडे फावटी हांव चिंता शिकयता भूत म्हज्या बायलेक शिकयता भूत म्हज्या दादल्याक हांव कोण हांव शिकयता भूत कोण म्हूण चिंता तें कोण म्हूण चिंता तो म्हज्या हाताखाल 50 जण काम करतात काले साहेबा 50 जण 6 बिलियना पैकी तूं कोण तुजी सोबाय कसली तुजी तालंतां कसली तूं कितलेय बूक बरय तूं ल्हान आनी तूं कांयच न्ही ह्या सगळ्या संवसारांत 2 वांटे उदक आनी 1 वांटो भूमी ह्या 1 वांटी भूमींत 100 बिलियन लोकां मध्ये तूं कोण सोदून काड तूं कोण त्या देखून जेजून सांगलां तुम्ही ल्हान भुरग्या बरी जायनातल्या शिवाय तुम्ही सर्गार आसात रिक्चनान एक गीत म्हणया गे आमी एक कथार म्हणया गे दुसरें गीत Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवा विशयन आमकां थोडी जाणवाय मेळ्ळी म्हूण चिंता वय मो देवा विशयन थोडी जाणवाय मेळटा आसतना आमचें जिवीत कसलें देवा मुखार आमकां कळी जाता मोगाळ भाव भयणीनो आमी देवाक केदाळे मान करूंक जाय ताका आमच्या काळजांत दवरूंक जाय ताका आमी होगराप दिवंक जाय ताची आमी स्तुती करूंक जाय आतां आमी गीत गावया
जिवितांत उजवाड सांगयता येजू आपयता येदो व्हडलो देव आमचो जेजू मुखांतर आमच्या जिवितांत आयला आमकां तो आपयता देवा बरी जावंक तो आमकां कोण घालिना कश्टांत आमी बोबो घालूंक जाय देवाक नसताना अडटतना आमी निराशी जावचे न्हय देव आसा तो आमकां सांडून घालिना ताणें आमकां रचला आमचो भविश्य कशें चलता म्हूण तोच आमकां सांगतलो निराश जायनाका धैर्यान राव सगळ्या पृथ्वीचो देव तुजो देव तुका पूत आनी धूव म्हणून फुटलून धरता हर एक दीस जेजू आमकां आपयता आमच्या कुटुंबांत आमचे गुरीस वोवंकूय जेजू आमकां आपयता म्हाकाय आपयता तुकाय आपयता हांवूय कश्ट जाता तूंय कश्ट जाताय जेजू आपयता आमकां समेस्तांक ह्या आपोवण्याक आमी पाळो दिवया म्हाका तुका सर्वांक जेजू आपयता कित्याक जावन आसा जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो दिवंक आमकां जिवीत पिडेशिरे वेळार तुज्या व्हडा थाळ्यान देवाक आपय जेजूक उलो दी कित्याक तो आमची मागणी आयकता तो आमकां सांडून घालचो ना कोणीय तो जावं दी बातकी निराशी जालाय उबार तुजें काळीज जेजू तोच तो देव आमकां आपयल्लो देव तुज्या जिवितांत उजवाड दितलो बळ तुका दितलो येदाळे उलो मार निराशी जायनाका सोडी नाका तुजें जिवीत देवान दिल्लें तें जिवीत देवाचें जिवीत प्रत्येक जावन आमकां बाप्तीज मेळिल्ल्यांक देवकरी सेवतल्यांक जेजू हर एका घडये आपयता मोगाळ भाव भयणीनो Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाळ बाबीनो आमी जायते देवा विशयी आयकलें जायते देवा विशयी सांगयेत आतां आमी एक घडीभर मावून रावया आमच्या पवित्र सक्रामेंता मुखांतर आमकां एक बेसांव मेळटलें आमकां जाय भलायकी आमकां जाय घटाय देवातावन येवची ती देवातावन आमी आयले हांव देवातय फाटी वेतले हांव आमकां जाय भलायकी आमकां जाय संतोष आमकां जाय बरेंपण हें बरेंपण घडत जाय तर आमी मागोंक जाय देवाची आशिर्वादां फाल्यां मोगाळ बाबीनो हांव उलयतलो बक्षाना विशयी कसलीय पत्तां तुमी आदरल्यार भियेनाका कित्याक जेजू आयलो ह्या संवसाराक आमकां आपोवन म्हाका आपोवन तुका आपोवन तुमची पातकां कुमसारां सांगूंक भियेनाकात सांगचें इतलेंच तुमकां हांवें भोगतुचें न्ही देवान भोगतुचें जेजून सांगलें आसा कसलें पातक तूं आदार तें तुका भोगतलें पवित्र आत्म्या विरोध मात्र केल्लें पातक भोगतना वय मो पवित्र आत्म्या विरोध केल्लें पातक भोगतना कसलें तें पातक सांगा बेड्या पवित्र आत्म्या विरोध केल्लें पातक म्हळ्यार कितें हांवें सांगचें देवाक म्हाका तुजी गरज ना ताका म्हणटा पवित्र आत्म्या विरोध करचें पातक तसलें कसलें पातक जाल्यार देव बक्षिता ताजे कोण आमी पातक आमचें रडोंक जाय हांव म्हज्या जिवितांत जायतलें रडलां म्हाका दरेबटी हांवें केल्लीं पातकां चिंतूंक येता आसतना रडोंक येता पूण म्हाका देवान धैर्य दिला बळ दिला
म्हाका ताणें फाटीं आपयला, म्हाका ताणें नितळ केला, म्हाका ताणें मागला आनी म्हाका कांयच बेना. हांवें ताणें जेजूक सांगचें की दाळे अरे सायबा जेजू तूं म्हजो भाव, तूं म्हजो सोडवणदार, फातकान पडता, तूं कोण पडता, पूण हांव तुजो भाव, म्हाका राख. देव मोग आमकां केदळा सांगून घालचो ना. पवित्र आत्म्या विरोध केल्ले पाताक म्हूण सांगल्यार आमी देवाक सांगचे म्हाका तुजी गरज ना, निकळ म्हज्या जिवितांतलो. तशें जाल्यार भक्ताने ना, भक्ताने दिवंक जाता. तूं देवाकच नाका म्हूण सांगल्यार भक्ताने कशें दिवचें देवान. त्यादे कोण दुसरी कसली पातकां जाल्यार मोगाळ भाविनो देव आमकां भक्ती दिता. त्यादे कोण बऱ्या मनान नितळ काळजान धैर्यान मागोन तुमची पातकां सर्व आसली तुमी चिंतून येवन कुमसार जाया. तुमकां कसलीय पातकां आसल्यार देव तुमकां भक्तीता म्हणली खात्री तुमच्या काळजान आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हे गीत म्हणया हांव पवित्र साक्रामेंत भायर दवरता आनी एक थोडी मागणी, हिलिंग मागणी आमकां बरेपण हाडूंक आमी मागचें आनी ताचे उपरांत आशिर्वाद दिवन आमी घरा वयचे. एकंदर म्हणा तयाराय जावन म्हज्या काळजांत ये, म्हज्या जिवितांत ये, म्हाका बरेपण दी, म्हज्या जिवितांत आसली सर्व बेजाराई गंज पयस कर. हांव तुज्या हातान शरण घालता, आमकांच आमी तुज्या हातान संपट जावं. हे पवित्र आत्म्या, हे आमच्या काळजांत, हे आमच्या कुटुंबांत, समाजांत देवाची वळख आमकां करून दी. देवाक आमी भिये सारकें जियोंक, देवाचो मोग आमच्या जिवितांत दाखोवंक तूं आमकां